साल्वादोर देमून हांगासरल्या 200 मीटर लांब व्हाळाच्या राखणेवंटीच्या कामाचो मंगळारा आरंभ जालो। हे काम सुमार 18 लाख खर्च करून पुराय जातले म्हण माहिती महसूल मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। वॉर्ड नंबर 7 हे काम घेतिल्लें आसा। बेसिकली जे फॉलोअप चालू आशिल्ले लोकांचे पयलींच्यान ताजेर एक जाय आशिल्लें की एक प्रॉपर रिटेंशन येवचें आनी थंय घरां धडेक आसा, बाकी चर्चीचे इश्यूज आसा, बाकी सगळे ताका अटेंड जावचें म्हणून ते काम आज सुरवात केल्ली आसा आनी जाता इतल्या बेगीन दे वील ट्राय एंड कंप्लीट दीस वर्क। टोटल लेंथ इज अबाउट 200 मीटर्स ऑफ द रिटेनिंग वॉल। एप्रोक्सिमेट कॉस्ट इज अबाउट 18 lakhs of rupees। सो हें काम जायना फुडें मेन हो लॉंग टर्म इश्यू जो आशिल्लो पावसान एवरी टायम जे त्रास जाताले इज समथींग वीच वी हॅव टेकन अप टुडे। सायमल्टेनियसली डिसिल्टिंग एंड एडिशनल वर्क्स वीच आर रिलेटेड टू दीस हो व्हाळ ट्रेडिशनली हो व्हाळ पयलींच्यान आशिल्लो ओल्ड पोर्चुगीज डेज आनी तो परत ओपन अप करप आनी परत क्लियर करून दिवप इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय अस। आनी तातूंत आज एक पार्ट सुरू जाल्लें आसा। द पार्ट 2 ऑफ दीस वर्क वील ट्राय एंड कमेंस एज द अर्लियर पॉसिबल। गोंय भर असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या माध्यमांतल्यान एकूच आयलां की लॉट ऑफ खाजन टेनंट एसोसिएशन्स आर डिफंक्ट, नॉन फंक्शनल और पार्टली फंक्शनल। हे नाशिल्ल्यान बांद सारकें नाशिल्ल्यान वी आर हॅविंग मानशेकारांचे प्रॉब्लेम वेर मानशा खातीर बाकीचे उदक सुट्टा, शेतां बुडटा एंड दीस हॅज बीन कंटिन्युअस। This government is into reforms and here reforms घेता आसतना under this land revenue we are ensuring that खाजन बंद safety report जो आज पर्यंत केन्नाच घेवना पयली सरकारान तो आमी ऑलरेडी मागिल्लो आसा। This will come to us, is expected to come reached us yesterday। So म्हाका दिसता फाल्यां पर्यंत we will take a decision on how to go about elections of the defunct खाजन एसोसिएशन्स, टेनंट एसोसिएशन्स जी टेनंट एसोसिएशन चालू नाशिल्लीं तांचे इश्यूज रिलेटेड टू टेनन्सी एंड हेरिडिटरी रायट्स, ताजे रिलेटेड टू बांदाचे हे सगळे विशय एका बरोबर घेतले आनी बांद सेफ्टी रिपोर्ट ensuring whether the tenant has voting rights, the son of a tenant who has expired to be in the association eligible to vote, having a proper functional association and जी जायना ती सरकार government will take over this type of associations which are not there। एंड टू एंड सगळी ही टेनंट एसोसिएशनां जी आसा ते आमचे सर्वसामान्य लोकांनी सांबाळून दवरून वी आर एन्श्युरिंग अ स्मूथ फ्लो फॉर सो मेनी इयर्स। पण हालींच्या हालीं खुबशे विशय येवंक आयल्या की बांद फोडटात, उदक भितर सरता आनी देर आर लॉट ऑफ क्लेम्स ऑफ करप्शन इन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। टू पुट इन प्लेस वी आर ट्रायंग टू फायंड अ वाया मिडिया आनी एक वाया मिडिया म्हणल्यार अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टेनंट एसोसिएशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेफ्टी रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन वीच फुडले ऑक्शनिंग आनी बाकीचे प्रोसिजर्स वील स्टार्ट। सो आज पर्वरी भागांत ज्यो आमच्यो 3 हांगा मानच्यो पडटा प्लस बांद पडटा तांचे इन्स्पेक्शन, तांचे सेफ्टी रिपोर्ट्स आनी तांचे रिलेटेड बाकीचे ऑक्शनिंग ऑफ स्लूइस गेट्स बाकीचे आसा दिस हॅज बीन डिस्कस्ड।